Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. त्याच्यान तुम्ही सेलाक येता असताना वी विल ओनली चार्ज यू कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट म्हणून ताजेर अजूनपर्यंत डिसिजन जाल्लें ना. सो आय थिंक द शॉपकीपर्स नीड टू बी गिवन अ डिसिजन. कोविडच्या टायमार खूप जाणांक त्रास जाल्ले आसा, दुकानां बंद जाल्लीं आसा, दुकानां चलना आनी खास करून त्या वाठारांत ती वास्तू अशी आसा की द ओल्ड मार्केट इज अनयुजेबल. So जाता तितले बेगीन in the first phase before the auction process or anything starts, the reallocation of our people who are in the old housing board along with the space for Nehru Nagar Association and along with the space for Women's Consumer Cooperative Society Limited हाजे करचे हे तुमका मनातल्यान रिक्वेस्ट करता. 3-4 महिन्यांनी पहिले जर जाय तर आज पंचायत आपल्या हाऊसिंग बोर्डाकडे आज जवळजवळ 3-4 कोटी बॅलन्स असतात आणि डिसेंबर म्हटल्यार नक्कीच ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची रक्कम जी आसा ती माननीय मुख्यमंत्र्याकडे मुखार 1 महिन्या 2 महिन्या आमकां मेळटली कारण गव्हर्नमेंट ऑफिसां हांगसर येवपाचे आसात. पूण इतर प्रकल्पांतल्यान जवळजवळ 50 कोटी रुपया हाऊसिंग बोर्डाक डिसेंबर पर्यंत मेळटले. म्हणजे टार्गेट आसा आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याच्या वतीन की कमीत कमी 500 लोकांक ते म्हणजे अपार्टमेंट्स आसूये, फ्लॅट्स आसूये, प्लॉट्स आसूये, शॉप्स आसूये किंवा एखादी ऑफिस प्रिमायस आसूये, कमीत कमी 500 लोकांक फायदो मेळपाक जाय, ती सुविधा मेळपाक जाय हाऊसिंग बोर्डाचे तर्फे मुखाल्ल्या डिसेंबर पर्यंत म्हणजे डिसेंबर 2021. आज फ्री पावर म्हणटा फाल्यां इम्प्लिमेंटूच जावपा ना. इलेक्शन येयले म्हणटच यू कॅन प्रॉमिस द मून, वयरसून चोंदरी मारून तुका तुज्या हातीन दिता हांव, परचाय दिता नाल्यार हातीन चोंदरीम दिता म्हूण सांगपा जाता. हे आमचे गोंयकारांनी फटोवपा जायना. पळोवया स्किम्यो कोणें दिला. आनी हांव एकूच सांगपा सोदतां, प्रमाणीकपणान हो सरकार गोंयकारांक गोंयचे पासत वावरपा सोदता. कोणा गोंयकारांक तरी चड जाणां दिसले आमचे कडेन मेकॅनिझम आसा ते सिच्युएशन करेक्ट करपाक. हुंयचे बील तरी तांकां दिसता गोंयकारांचेर विरोध वयता, ते हुंयचे बील आसून दी आमी गरज पडल्या ते रिव्ह्यू करतले. होच मुखेलमंत्री आमकां सगळ्यांक घेवन रिव्ह्यू करतलो. आमकां ती ताकद आसा. इनबिल्ड मेकॅनिझम द वे वी वर्क. आमी फोर्सान केन्ना लोकांचे कांयच केन्ना घालपाना हे तुमी जाणा जावपा जाय. 16,000 लिटर पर मंथ म्हणजे तुम्ही मुद्दामून पळयशात हेतून 2 गजाली जातल्यो. लोकांक फुकट उदीक मेळटलें आणि रोहन थोडे लोक अननेसेसरी बेश्टे उदीक वेस्टेज करताले पळय न्हय तेय करचे ना. 16,000 लिटराच्या मदींच रावपा खातीर प्रयत्न करतले. त्या खातीर आमकां उदकूय जे आसा पळय न्हय हे मातशें कमी लागतलें. आमी चड लोकांक उदक दिवपाक शकतले. म्हणजे थोड्या बऱ्याच जाणांक उदक थोड्या जाणांक खबर ना. आमच्या उदकाची मावीन जरी उदक आमी हांगा तयार केले न्ही, द कॉस्ट ऑफ वॉटर पर क्युबिक मीटर 15 रुपीज पर क्युबिक मीटर उदक आमकां तयार म्हणजे रॉ वॉटर असले म्हणून जायना. ते उदक तयार करपाक, प्युरिफाय करपाक आणि पायपलायनींतल्यान घरापर्यंत पावोवपाक 15 रुपया पर क्युबिक मीटर पडटा. आणि हांवें तेच उदक तुमकां फुकट दिता म्हटल्यार 16,000 लिटर. म्हणजे विचार करात, उदक म्हणजे फुकट हाडलें आनी दिलें म्हणून जायना. 500 लिटर पर डे म्हणजे एके फॅमिलीक 100 लिटर ऑन एन एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द पर पर्सन इज एन 100 लिटर्स पर डे. म्हाका कोण तरी थंयसर हांवें पेपरार वाचल्यात, हांवेनूच सांगलेलें खंय ते करपाक बीन म्हणून केलां. कोणी सांगूंक ना आमकां, आमीच केलां. ओके, बऱ्याच जाणांक 20-20 वर्सां PWD मिनिस्टर रावन अजून उदीक दिवपाक शकूंक ना. रोहन जे सांगता पळय न्हय इतकें उदीक ह्या 2 वर्सांक बरोच फरक पडला आसतलो. आता पडटलो जालें मरे 5 जाता तुझे क्युबिक मीटर जाल्या उपरांत. 20 वर्सां जाल्या उपरांत गोंयचे लोक अजूनही विचारता म्हाका उदीक ना आनी आतां सांगता हांवें सांगलेलें म्हणून. ते खरें म्हटल्यार हे तरी निदान सांगपाक जायना हांवें सांगलेलें म्हणून.